आता काही जण आमचे टिका करता आम्ही काही इंग्लिश शाळा दिल्या त्यांची ग्रांट तशीच दिली. माझे तरी इतलें पद की लोकांक समजावन पेरंटांक ताजें ज्ञान दिवन बरें शिक्षण कोंकणी मराठीन दिवन भुरग्यांक लोकांनी आपल्या भुरग्यांक कोंकणी मराठीन घाली जाल्यार तातूंतल्यान बरें जातलें. कारण शाळेची क्वॉलिटी बरी आसतली. आयज गोंय गणितान 19वें आसा देशांत आनी हाजी एक कारण हांव स्पश्ट सांगता. हाजी एक कारण आमी इंग्लिशीक भुरग्याक धाडटा पळय ताका गणीत समजत ना. तो फक्त गणीत पाठांतर केल्ल्या भशेन शिकता. गणिताची ही एक बारकावो समजचो पडटा. ताज्या खातीर शिक्षण हें स्वताच्या आपल्याक जी भाशा कंट्रोल आहा आनी मातृभाशा म्हणजे आवयची भाशा न्हय. मातृभाशा म्हणजे वाड्यावयली भाशा. म्हणजे भाशा ही शेवटी उलोवण्याचेर आनी वाचण्याचेर आसा. पण गणित आनी सायन्स समजतले जाल्यार मातृभाशेचें शिक्षण आवश्यक. पण मातृभाशेचें शिक्षण हें आमकां जशी ल्हानपणा आजी भायली दिताली तशें जावंक जायना. ती मिल्क ऑफ माग्नेशियाची भायली आसता पळय तशी मातृभाशेचें शिक्षण भायले सारकें जावंक जायना. तें बरें गोड जावचें पडटलें. लोकांक तें बरें आसता तुज्या जिवाक हें लोकांक आमी समजावचें पडटलें. लोकांक आमी दाखोवचें पडटलें की घेवन तुजी तब्येत बरी जाता. तेन्ना लोक स्वतावून घेतले. जसो हांव जाणटो जालो तसो गरज पडल्यार लॅक्झेटिवाची पिल्स आमी खंयच्याकूय सांगल्यार तो लॅक्झेटिवाची पिल्स खूब करून पिता. ताका खबर आहा आपलें पोट जर साफ जावंक जाय जाल्यार लॅक्झेटिव्ह घेवपाची गरज आहा. हांव हें सांगता कित्याक हांवें कंपेर करता आसतना खंयच्याच कोणाक लॅक्झेटिव्ह म्हणला बी असलें कंपेर करतना प्रयत्नल्यार हांव सांगता खंयचीय गजाल अप्रिय गजाल जी कळना आपल्या बऱ्या खातीर आहा म्हणून ती गजाल हळू करून बाबा पुता करून ताका इतलें गोडसाण दिवन ताजें म्हत्व लक्षांत हाडून जर दिलें जाल्यार तो मनीस स्वताहून फुडें येता आनी घेता. माध्यमाच्या बाबतींत म्हाका दिसता गोंयांत आयज आमी ही स्थिती हाडूंक जाय की ज्या जाग्यार गोंयकारांक कळूंक जाय की आमचें गोंयकारपण आमी टिकयतले जाल्यार आनी शिक्षणांत प्रगती करतले. शिक्षणांत तें गणीत बरें जातलें सायन्स बरें जातलें जाल्यार मातृभाशेंतल्यान शिक्षणाची आवश्यकता आमकां कळूंक जाय. त्या बरोबर बरें शिक्षण उपलब्ध करून दिवचें.